पोस्ट खात्याची गोंयचे वेगळे सर्कल आसचे। मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान केल्या मागणी। तशें जालें जाल्यार गोंयकारांक मेळूं येतात नोकऱ्यो, पूण हितराखंड मंच म्हणटा गरज ना, फकत कोंकणीचे गिन्यान करात सक्तीची। मिरामार करंजाळे दर्यादेगेच्या ब्ल्यू फ्लॅग प्रमाणीकरणाक नुस्तेकारांनी केलो विरोध। तांच्यो सुचोवण्यो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनांत घालूंक नाशिल्ल्याचो केलो आरोप। इफ्फीत गोंयची फिल्मां आसची काय ना हें ESG थारावंक शकना वा DFF तें थारायता परीक्षण मंडळांतले तज्ञ। ESGन दिला स्पश्टीकरण। संवसारभर 62 दशलक्ष चलयो आसात शिक्षणापासून पयस। 18 वर्सां पिराय पूर्ण जावचे आदी 4 मदल्या एके चलयेचें जाता लग्न। संवसारभर मनयलो गर्ल चायल्ड्स डे। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयात खबरो विस्तारान। डाक म्हणल्यार पोस्ट खात्याचें गोंयचें वेगळें सर्कल आसचें अशी मागणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्या। कारण महाराष्ट्रात सर्कलात आशिल्ल्यान चुकून एखादो गोंयकार पोस्टात नोकरेक लागता, पूण हितराखंड मंचाक हें मान्य ना। तांच्या मतान महाराष्ट्र सर्कलात आसल्यार लेगीत गोंय विभागात फकत गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळपाक शकतात, मात ते खातीर कोंकणीचें गिन्यान सक्तीचें करपाक जाय। 9 ऑक्टोबराक जागतीक डाक दीस आशिल्लो। ते निमतान गोंयच्या पोस्ट खात्यान पणजे कार्यावळ दवरिल्ली। थंय मुख्यमंत्री मराठीन उलयलो, कारण मुखार 90% कर्मचारी महाराष्ट्रांतले आशिल्ले। ते भायर सत्कार जालो ते कर्मचारी चडशे महाराष्ट्रांतलेच। मात मुख्यमंत्री उलयलो गोंयकारा वाटेन। ताणें गोंयाक वेगळें सर्कल दियात, महाराष्ट्राचें सर्कल नाका अशीच मागणी केली। पळयात तो कितें म्हणटा तें। Most of the people are from the Maharashtra and from the Goa, so I'll speak with you in Marathi. मला खूप बरं वाटेल तुमच्याशी मराठी। गोवा इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सर्कल विथ महाराष्ट्र। हे मागच्या वेळी पण म्हणजे मला अजूनही आठवतंय, मी एकेकाळी आंदोलनमध्ये होतो या पोस्टल सर्व्हिसच्या। म्हणजे पोस्टलच्या नोकऱ्या येतात आणि गोव्यातील लोकांना त्या नोकऱ्या मिळत नाही, कारण आम्ही सेपरेट सर्कल म्हणून ट्रीट होत नाही। मी आयुष मंत्री इथं आहेत आणि आपले पोस्टलचे मिनिस्टर्स श्री रविशंकर प्रसाद यांनाही पत्र ऍक्च्युली मागच्या वेळी मी एक पाठवलं होतं, आताही परत एकदा रिमाइंडर पाठवून देणार। पण आपण या 6 रिजन बरोबर ट्रीट झाल्यामध्ये गोव्याचा शेअर म्हणजे त्यामध्ये आपण मराठी ही कंपल्सरी असल्या कारणाने कोकणी या ठिकाणी कंपल्सरी राहत नाही। महाराष्ट्रातील सगळी लोक कम्पीट करतात, त्यातल्या त्यात गोव्यामध्ये या परीक्षेला बसणारी मुलं हार्डली 2 ते 3 म्हणजे 5% मुलं बसतात आणि कुठेतरी 1% 2% मुलं वगैरे पास होतात। आजही पोस्ट ऑफिस मध्ये जरी बघितलं तर मला वाटतं 2%च्या पेक्षा जास्त लोक गोव्यामध्ये पोस्ट ऑफिस मध्ये काम करत नाहीये। त्यामुळं म्हणजे मॅक्झिमम लोक प्रत्येक वेळी इथं जॉईन होतात आणि काही दिवसांनी ती ट्रान्सफर घेऊन परत आपल्या नेटिव्ह प्लेस साठी जातात। There are so many vacant places in the state of Goa. It is my request for our Honorable Ayush Minister to follow with Mr. Ravishankar, Honorable Ravishankar Prasad ji. There should be Goa should treat it as a separate circle. मुख्यमंत्र्याचे हे घोषणेक गोवा हितराखंड मंचान येवकार दिला, पूण 2004 वर्सा ताणें केल्ल्या आंदोलनाची ताणें याद करून दिल्या। तेन्ना कोंकणी वा मराठीचे गिन्यान सक्तीचे केल्ल्यान महाराष्ट्रांतल्यान खोटांनी उमेदवार परीक्षा दिवपाक पणजे आयिल्ले। आंदोलना उपरांत परीक्षा रद्द जाल्ली आनी फकत कोंकणीचे गिन्यान सक्तीचे म्हणून जायरात दिवन परत परीक्षा जाल्ली। पूण हें जालें फकत एक फावट, मागीर परत येरे म्हाजे मागल्या। लिखित परीक्षा आशिल्ली गोंयांत आयोजीत केल्ली पोस्ट विभागान। या लिखित परीक्षेच्या एडवर्टिजमेंटा भितर गोंय विभागा खातीर केल्ल्या ह्या सगळ्या धावपळी कोंकणी और मराठी घाल्ले। आता हे कोंकणी वा मराठी घाल्ल्या कारणान असंख्य लोक कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी हांगसरल्यान येवपाचे आशिल्ले म्हणून आमकां वास लागलो, जे वरवीं गोंयचो भुरगो वंचीत जातलो हाजो आमकां हुस्को जालो आनी आमी ताजो खर निशेध केलो। आमची खर मागणी आशिल्ली ताबडतोब ही लिखीत परीक्षा बंद करची, री-एडवर्टायजमेंट करचो ही जायरात आनी त्या जायरातीन फक्त एसेन्शियल नॉलेज कोंकणी आसची, डिझायरेबल नॉलेज मराठी आसची असो क्लॉज आसचो अशी आमची मागणी आशिल्ली। कारण गोंयची राज्यभाषा आनी राज्यभाषेच्या कायद्याच्या तरतुदीन हो आमचो हक्क अबाधीत उरचो हे खातीर आमची ही भावना आशिल्ली। दुसरें, घटनेच्या 8वे वळेरेन गेल्ल्यान तो आमचो हक्क जाता।
आणि हो हक्क आमच्या हातांतल्यान कोणूच काडूंक शकना. परीक्षा रद्द जाली, रिएडवर्टायजमेंट केलो ताणें, परत तातूंत ताणें क्लॉज घालो एसेन्शियल नॉलेज आणि परत सगळी परीक्षा सुरळीतपणान मुखार गेली. आमची तेन्ना आनी एक मागणी आशिल्ली, आमकां गोंय विभाग स्वतंत्र आसचो. योगायोगान आमच्या आदरणीय मुखेलमंत्र्यान पयरूच ताची वाच्यता केल्या, गोंयाक एक स्वतंत्र पोस्ट विभाग जावचो. आमी हाका येवकार दितात. पूण ह्या विभागांत जर नोकऱ्यो येवपाच्यो आसा आनी नोकऱ्या खातीर सीएमान लक्ष घालचें की जेन्ना जायरात उजवाडा येतले तेन्ना सक्तीची भाशा म्हणटा ती 10वी मेरेन कोंकणी शिकिल्लो, एसेन्शियल नॉलेज कोंकणी, ह्या कोंकणी भाशेची जे कायद्यान तरतूद आसा, उमेदवारी निवडतना ती कायद्याचे तरतुदीक पाळो दिवचो अशी आमची मागणी आसा. आमी तुमकां आज फकत मुख्यमंत्री आणि गोवा हितराखण मंचाच्यो प्रतिक्रिया दाखयल्यात. पूण हाचे मुखार ह्या प्रश्नाचेर आमी हाचेकय चड शॉकात करपी खबरो हाडटले. महाराष्ट्र सर्कलाच्या नांवा खाला गोंयांत कितें चल्लां तें वाट पळयात ह्याच खबरापत्रांत. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. दर्यावेळ व्यवस्थापन आराखड्यात नुस्तेमारी सुवातो दाखोवंक नात. लोकांनी केल्ल्या सुचोवण्यांचो आस्पाव ह्या आराखड्यात करूंक नाशिल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायल्या. दर्यादेग व्यवस्थापन आराखड्याक सगळीच कडल्यान विरोध जाता. दुसरे वटेन बेगोबेग CZMP तयार करून केंद्रात धाडपा खातीर दबाव वाडत आसा. राष्ट्रीय हरीत लवाद लेगीत खरसाणेन हे गजालीची फाटपुरवण करीत आसा. हो आराखडो सादर करूंक नाशिल्ल्यान हरीत लवादान गोंय सरकाराच्या शेक धोरणाचेरूय स्थगिती हाडिल्ली. सो सरकारा मागता हांव आमचो हेजे प्लानाचेर घालचो. आमचे एक्टिविटीज जायते तरेचे एक्टिविटीज आमी चलता आनी ब्लू सर्टिफिकेशन तुमी कोत्ता तें तुमी बंद उडोवचें. हय आमचो ड्राफ्ट प्लॅन आमी ऑलरेडी ताका दिला आनी आतां हे प्लॅनाचेर आमचें येतलें. ना येवं ना. तेंच चिंतलें ते कडेन सजिता रोड्रिग्सा कडेन कमिशनरा कडेन प्लान हो आतां काडला, तो म्हणटा आतां काडला. जाल्यार आमी आमच्या फिशरी डिपार्टमेंटाक आमी हाडलेलो सर्वे करपाक, ताका हांवें फोन मारलो, तो म्हणटा आजून रिपोर्ट दिवं ना. CCPन येयल्ले CRZ मार्किंग करपाक आनी आमी लेटर घातला CCP कमिशनराक आनी एज वेल एज आमचे मेयराक की ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन एक तो इश्यू आसा तो फाटी घेवचो. 7 ऑक्टोबराक उच्च न्यायालयान ब्लू फ्लॅग प्रमाणपत्राचे प्रक्रियेचेरूय स्थगिती हाडिल्ली. फुडली सुनावणी 4 नोव्हेंबराक दवरल्या. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. इफ्फीत गोंयच्या फिल्मांचो आस्पाव करप हे गोंयच्या ESGच्या हातांत ना वा दिल्लीच्या फिल्म फेस्टिवल संचालनालया कडेन ना. इफ्फीत खंयच्या फिल्मांची निवड करप हे परीक्षण मंडळांतले नियोजीत तज्ञच थारायतात. ESGच्या उपाध्यक्षान स्पश्ट केला. अनु इफ्फी 50 वर्सां पुराय करता आणि अनुचो इफ्फी सुरू जाता 20 नोव्हेंबराक. गोंयच्या फिल्मांची इंडियन पॅनोरमात निवड जावंक नाशिल्ल्यान तो वादाचो विशय जावन रावला. ह्या विशयाचेर उलयतना ESGन केंद्र सरकारा कडेन गोंयची फिल्मां आस्पावन घेवपाची विनवणी केल्ल्याचे सुभाष फळदेसायन सांगले. इंडिया पॅनोरमात गोंयची फिल्मां घेयात अशें माहिती आनी प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकरान हाचे आदींच सांगिल्ल्याचें ताणें म्हणलां. In fact, what all is happening as regards to the reports from the opposition leader and all other opposition parties as regards to screening of Goan film in Indian panorama, ते कोण कशें करतात की DFF appoints the panel of jury to choose the films on their merits, and the jury panel selects all those movies which are presented, and they make a list of all those such films which are on merit, and we as ESG, or for that matter even the DFF, do not have any role in the selection of the films to be screened as a Indian panorama. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 11 ऑक्टोबर हो संवसारीक चली दीस म्हणून मनयतात. ह्या दिसा निमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी खास कार्यावळींचे आयोजन केल्ले. पळयात. प्लॅन इंटरनॅशनल हे बिगर सरकारी संस्थेन हो प्रकल्प सादर केल्लो. उपरांत कॅनडा सरकाराच्या फुडाकारान संयुक्त राष्ट्रान
11 ऑक्टोबर हो संवसारीक चली दीस म्हणून घोषीत केलो. 2014ची आंकडेवारीचो विचार केल्यार 62 दशलक्ष चली भुरगीं शिक्षणापासून पयस उरल्यांत अशें युनायटेड स्टेट एजन्सी इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंटाचो अहवाल सांगता. तशेंच संवसारभर 4 मदली एक चली लग्नाचे पिराये पयलीं लग्न जाता. Today is 11th of October, which is International Girl Child's Day, and in India most of the states are struggling with adverse child sex ratio. By that I mean that we have less number of girls compared to boys. Ideally there should be more girls than boys. For every 1000 boys there should be more than 1000 girls, but in India we have 934 girls for 1000 boys. This is called adverse sex ratio. The remedy is making people aware about keeping raising girl children properly. So slogan which Government of India has given is Beti Bachao Beti Padhao. It's a Hindi, so it means save your girl, teach your girl. With that education she'll get empowered and she'll take care of other girls also in society. इंटरनॅशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेशन आणि आमची चली भुरगे कितले म्हत्वाचे आणि लोकांक असो संदेश पावोवपा खातीर आमी रॅलीनी बरे बरे पोस्टर्स करून हाडिल्ले आसा आणि आमचे अंगणवाडी वर्कर्स हेल्पर्स आणि थोडी कॉलेजीची भुरगीं आसा पूण आमी सगळ्या कॉलेजींतल्या भुरग्यांक आपयल्ले थोडे एग्जाम आसा म्हणून थोडी पावली ना पूण थोडी आयल्या तांकांच घेवन आमी हो फंक्शन करपाचें थारायलें. त्या मिशनाक यश मेळचें पण सबंद भारतातल्या कानाकोपऱ्यात हे अभियान सुरू झाले. समाजान जनजागृती जावची, चले मनशा बद्दल महिने बद्दल म्हणा त्याची इम्पॉर्टन्स कितें याची सगळी जाण सगळ्या समाजाक जावची म्हणून प्रत्येक लेवलाचेर हे कार्यक्रम आयोजित केले वयता. ज्याप्रमाणे दादले मनीस समाजाक इम्पॉर्टंट आहात त्याचप्रमाणे आज बायल मनीस तितकीच आज समाजाक इम्पॉर्टंट आसा. अजूनही सरकार प्रयत्न करता की दादले आनी बालमनशाचें प्रमाण जे आसा रेशो कॉमन जावचो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार आणि दिवचलच्यान महेश गोवेकार. उत्तर गोंय पिडयेंतल्यान पणजेक भायर काडून पणजी शाराचो ग्रेटर पणजी पिडयेंत आस्पाव करपाचें शार आनी नगर नियोजन मंडळान थारायलां. बाबूश मोन्सेरात ग्रेटर पिडयेचो अध्यक्ष आनी सांत आंद्रेचो आमदार फ्रांसीस सिल्वेरा एमजी पिडयेचो अध्यक्ष आसा. नगर नियोजन मंत्री कवळेकाराच्या अध्यक्षतेखाला ही बसका जाली. आदी एनजीपीडीए एकच आशिल्ली. उपरांत सरकारान ताचे विभाजन करून एनजीपीडीए, ग्रेटर पीडीए आणि मोपा पीडीए केले. सिल्वेरा म्हणटा हो निर्णय आदीच घेतिल्लो, देखून ह्या निर्णयाचेर आनीक वाद उरूंक ना. हांव बाबूश आनी टीसीपी मिनिस्टर आमी तिगूय फ्रेंड प्लस मायकल लोबो मिनिस्टर जेन्ना म्हाका पीडीए दिल्ली, नॉर्थ गोवा पीडीए दिल्ली तेन्ना आमी जेन्ना आमदार 10 जाण आमदार बीजेपीन जॉयन जाल्ले तेन्ना आमचे मदीं डिस्कशन जाल्लें. पेंजीम नॉर्थ गोवा पेंजीम जी पीडीए आसा पेंजीम जी येता ती ग्रेटर पेंजीम पीडीए वयची म्हण. कोणाकूय पीडीए मेळो नॉर्थ गोवा पीडीए कोणाकूय मेळ्ळी जाल्यार खंयच्याय आमदाराक मेळ्ळी जाल्यार कॉर्पोरेशन हें बायफिकेट करपाक पयलेंच आसलें. पूण ताका टायम गेल्लो बायफिकेट करपाक, कित्याक सगळे मेंबर जे आमचे आमदार आसले तांकां कॉर्पोरेशन पयलीं चीफ मिनिस्टरान जावन टीसीपी मिनिस्टरान दिल्ली, पूण आमकां सगळ्यांक खबर आसली ही बायफिकेट करपाक जाय आसली. आनी ते खातीर आमी सगळे इश्ट, आमी फ्रेंड, बाबूची म्हजो सारको क्लोज फ्रेंड, मिनिस्टरूय आमचे फ्रेंड, आमी बरे भाशेन डिस्कशन केलें तिगूय जाणांनी प्लस आमचे मायकल लोबून, आनी डिस्कशन करून आमी बरे भाशेन एकठांय जावन ही जो ग्रेटर पेंजीम पीडीएचो आमचो इश्ट बाबूश आसा चेअरमॅन, ती आमी बायफिकेट करून ग्रेटर पेंजीम पीडीएक आमी दिलेली. पण आमी दिलेली म्हणजे आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन हें डिसिजन घेतलेलें आसा, चीफ मिनिस्टरान डिसिजन घेतलेलें आसा आनी सगळे एकठांय जावन ही आमी बायफिकेट केल्ली आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी.
वेगवेगळ्या उद्योगीक मळांचेर प्रशिक्षणार्थी म्हणून काम करतल्यांक उपरांत रोजगारीच्यो संधी मेळपाक जाय अशें उद्योग मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. पूण ते खातीर उद्योजकांनी सरकाराक सहकार्य दिवचें पडटलें. तशें जालें जाल्यार गोंय आंतरराष्ट्रीय स्किलिंग डेस्टिनेशन जातलें हातूंत दुबाव ना असो हावेसय ताणें उक्तायलो. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आणि अप्रेंटिसशीप पखवाडा हांचे जोड पालवान गोवा सरकाराच्या कौशल्य सुधारणा आणि उद्योजकता प्रशिक्षण संचालनालयान पणजे परिसंवादाचें आयोजन केल्लें. 1961च्या उद्योजकता प्रशिक्षण कायद्यांतले बदल आणि राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी पदोन्नती येवजण हो परिसंवादाचो विशय आशिल्लो. माचेर MSDAचो जोड सचिव KC गुप्ता, MSDEची सिनियर एडवायझर सुनीता संघी, CIAचो अध्यक्ष ललित सारस्वत आणि दीपक देसाई हजर आशिल्ले. All we request today to the industry is that, like I just mentioned, that Goa will definitely achieve this dream that it has got. It's a vision. It's something that we want to do of the international skilling hub, that we want to make Goa international skilling destination and take the vision of the Honorable Prime Minister forward. But for that, a support from the industry is a must. What happens sadly is from the industry, which I want to take all the industry people on board. Being the industry minister also, I'm going to have a joint meeting along with the industry and the heads of all the industries, especially the pharma industry that is there in Goa. Many people, when they come as apprentices, end of that 12th month they go home. So there is no evaluation done of these people who have done their apprenticeship training in that particular organization. I think that needs to be implemented, or that needs to be legislated by a law, so that we are able to evaluate it through a third party agency and across the board. And if all there are listed agencies given to us by Government of India, we can use them, appoint them, and every company that takes the apprenticeship, we can externally evaluate who has done what, and at least 2% or 2.5% of those candidates can at least be employable in those respective organizations. Over to NSDC today is basically to create one integrated skill development institute in the state of Goa, which will be a multi-skill training institute looking at trades, the sectors which would be relevant to Goa, for the people of Goa and the people around Goa who can come and get skilled on world-class standards. We are looking at foreign collaboration wherever possible within this institute. The models which we are looking at is probably the Singapore model of skilling here. The best of the institutes of Singapore, we look at ITE, we look at Thammasat, we look at Singapore Polytechnic. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. डेंगी वाश्कोकारा खातीर चिंतेचो विशय जावन रावला. वाश्कोच्या शार भलायकी केंद्राची भलायकी अधिकारी दोतोर रश्मी खांडेपारकारान ही गजाल मान्य केल्या. कर्मचाऱ्यांचो आंकडो उणो आशिल्ल्याचे तिणे मान्य केले. 1 लाख लोकसंख्या आशिल्ल्या वाश्को शाराची भलायकीची जतनाय घेवपा खातीर 20 कर्मचारी उणे पडटात तिणे सांगले. वास्कोची लोकसंख्या 1 लाख आसा आणि भलायकी खात्यात कर्मचारी फकत 20. लोकसंख्याचो विचार करीत जाल्यार एका कर्मचाऱ्याक 5000 लोकांक पळोवचें पडटा. मुरगांव पालिकेची बिरेस्तारा बसका जाली. हे बसके उपरांत दोतोर खांडेपारकारान नगरसेवकांची भेट घेतली. डेंग्यूच्यो केसी हाताळपा खातीर तिणें ताचो तेंकोय मागलो. जळारा पोसतात त्या सुवातेर फॉगिंग करतले अशें तिणें सांगलें. स्प्रेइंग करपाक मेळना. म्हणजे तितले लोक आमचे कडेन इतलो मॅनपावर ना की सगळ्या 25 वॉर्डांनी सारके भोंवून स्प्रेइंग करपाक इतलो आमचे कडेन लोक ना. हे जे 20 लोक आसा ते ब्लड टेस्ट करतात, कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर वचून तांचे हेल्थ कार्डां करप ते बी टेस्ट करतात, IEC करप, लोकां कडेन वचून टॉक दिवप, बेराला उंथप, सोर्स रिडक्शन करप ते बी टेस्ट करतात, स्प्रेइंगूय टेस्ट करतात, फॉगिंगूय टेस्ट करतात. हेच 20 लोक करतात. पूण इतले 25 वॉर्डांतले आमकां 25 सुद्दां लोक ना प्रत्येक वॉर्डान एक मनीस दवरपाक. इतले आमचे मॅनपावर कमी आसा. तातूंत थोडे बरे ना जावपाक शकता, समाज हँडिकॅप अशे खूब आसा गोश्टी. CSR उपक्रमा अंतर्गत पालिकेच्या फॉगिंग मोहिमेक अर्थीक मदत करपी बँका कडेन उलयता अशें नगराध्यक्ष नंदादीप रावतान सांगलें. पालिकेच्या दर एक प्रभागात फॉगिंग करपाक सुरवात जाल्या अशेंय ताणें सांगलें.
जे कावन्सिलर इवन म्हाज्या वॉर्डान 15 पडटा त्या कारणान म्हाका अजून येवंक ना. जेन्ना करीत ते दोनूय सायडीच्यान आमी केलेले आसा. फॉगिंग मशीन आमी इवन बँकेक आमी रिक्वेस्ट केलेली आसा. जी बँक आमचे ट्रान्झॅक्शन करता तेंच्यांनी आमकां दिता म्हणून सांगलेलें आनी ती जेन्ना फॉगिंग मशिनां येतली म्हाका दिसता हो प्रॉब्लम सगळो सॉल्व जातलो. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. तुमकां बदल जाय जाल्यार ताची सुरवात तुमकां तुमचेच कडल्यान करची पडटली. बदल घडयात आणि ताचो भाग जायात अशें बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबोन सांगलें. 16व्या ओडिसी महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्यात मायकल उलयतालो. ओडेसी हो व्यावसायिक व्यवस्थापन महाविद्यालयाच्या भुरग्यांचो कार्यक्रम सारस्वत महाविद्यालयाच्या व्यवसाय व्यवस्थापन भुरग्यां कडल्यान आयोजीत जावपी गोंयांतलो हो सगळ्यात व्हड आणि नामना मेळयल्लो महाविद्यालयीन कार्यक्रम म्हूण वळखतात. That you must be the change you want to see in this world. Be the change, be part of the change. And you are here in this prestigious institution to make a difference for yourself and for others. And management of this prestigious institution has made sure, is making sure and has made sure earlier that you get the best of the knowledge in this institution. For the Management Fest at the national level, ODC 16, organized by the BBA department of our college. The ODC was started in 2004, and last 15 years we are organizing this event consistently on a grand scale on different themes. And this year it is based on Go Green, taken due to the growing demand of the environmental concern in the state, national and global level. Management education has been a recent development in India. The real momentum to management education has started in 90s. The BBA course was introduced in Goa in 2000 in 3 colleges in the initial period, and our college has been pioneer in starting the BBA course in Goa. The objective of this program is to produce excellent professionals who can translate the theory into practice and are capable of identifying and solving the management problem at local and global level. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आणि आता घेऊया बातम्यांचो एक धांवतो नियाळ. VM साळगांवकर इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल हॉस्पिटॅलिटी एज्युकेशनान शुक्रारा मानोरा राया तांचो पयलो करियर एक्सपो मनयलो. ह्या रिक्रुटमेंट एक्सपोत देशभरच्यान सुमार 23 हॉटेलां आनी संस्था वांटेकार जाल्ल्यो. गोमंतक गोसेवक महासंघान कळंगूट ग्रामपंचायतीचे जोड पालवान रस्त्यात गोरवा खातीर बांदिल्ल्या कोण वाड्याचें कळंगुटे उक्तावण केलें. कोयर व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबोचे हस्तुकी ह्या आलाशिऱ्याचें उक्तावण जालें. मडगांव पालिका वाठारांत कांय गोंयकार रस्त्या कुशीक बसून थळाव्यो भाजयो विकतात. तांकां अशे तरेन भाजयो विकपाक पालिकेन मनाय केल्या. हे विक्रेते हांगा बसून त्या मोसमांतल्यो भाजयो विकतात, पूण तांकां सुवात करून दिवचे बदला थंयसावन धांवडावन घालता. पूण नगरसेवक सुचिता शिरवयकारान तांच्या जाग्याचो प्रश्न नगराध्यक्षा बरोबर चर्चेक हाडटा अशें उतर दिलां. नरेंद्र महाराज संप्रदायान शुक्रारा फोंड्या वारखणच्या मारुती मंदिरात रक्तदान शिबीर घडोवन हाडलें. अशे तरेची आनीक 8 शिबिरां घेवन 700 लिटर रगत एकठांय करून दवरतले अशें संप्रदायांनी सांगलें. अनुवर्सा 19 फेब्रुवारीक दिवचले शांतदुर्गा स्कुला कडल्या सर्कला कडेन शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबारिल्लो, पूण वेंचणुकेचे आचारसंहितेक लागून ताचें सोबितीकरण जावंक नासलें. उपरांत पावसाक लागून तें उरलें. निमणे कडेन शुक्रारा दिवचलचो आमदार आनी सभापती राजेश पाटणेकारान ह्या पुतळ्याक कुशीचे सुवातेचें सोबितीकरण केलें. आमचे खबराकार मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार आनी रमेश नायक रावत, म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार आनी दिवचलच्यान महेश गोवेकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.